हांव म्हज्या पार्टीचे देव बरें करूं म्हणटा. आमकां लास्ट टायम पार्टीन थोडी नांवां मागिल्लीं म्हणजे हज कमिटीच्या मेंबरा खातीर आनी आमी आमच्या वास्कोसून समीर पल्लेदाराचें नांव धाडिल्लें, मोविन सरान शेख अयासाचें धाडिल्लें. आमी मुरगांव तालुक्यांतले लोक सगळे हॅपी आसा की आमची दोनूय नांवां सरकारान एक्सेप्ट केलीं आनी आज तांकां अपॉयंटमेंट लेटर्स आमी घेवन आयल्या. सो तांणी बरें काम करचें. हजाक पळय जे लोक वतात एक पवित्र असो तांचो तो दौरो आसता आनी तो दौरो बरो जावचो हाज्या खातीर भारतीय जनता पार्टीचो सरकार म्हणजे नॉट ओन्ली हज हज बाकीचे खंयचेय समाजाचे जे खंयचे दौरे करतात नाजाल्यार सगळ्या समाजांक फुडें घेवन वचपाचें जे आमचे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचें स्वप्न आसा तें पुराय करपा खातीर आमी सगळे वावर करता. आनी आज जी कमिटी काडल्या ती एक युथफूल कमिटी आसा. आज आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मोदीजी आनी हांगा गोंयांत प्रमोद सावंत हे सगळ्याच म्हणटात की यूथ आमचे फ्युचर आनी खंय तरी युथांकूच आज आमी फुडें करपाची गरज आसा आनी त्या खातीर एक बरी कमिटी काडल्या अशी म्हाका दिसता. युथांची कमिटी काडल्या जी फुडें जे हजाक वतले नाजाल्यार हाज्या खातीर बऱ्यो फॅसिलिटीज कश्यो दिवप हे सगळें पळोवपाची आज जबाबदारी तांचे कडेन आसा. आमचो सरकार मायनॉरिटी आसूं नाजाल्यार मेजॉरिटी आसूं सदांच सगळ्यांक सपोर्ट करता म्हणून आमी सदांच म्हणटा की सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आनी सबका प्रयास हे आमचें धोरण आसा आनी त्या खातीर आमी सगळ्यांक घेवन फुडें वतात. हांव ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराचें देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या ऑनरेबल CMचें देव बरें करूं म्हणटा, आमच्या पक्षाचें देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमकां ऑनरेबल लास्ट टायम PM जेन्ना मोपा बसून आयिल्ले तेन्ना आमकां स्पेसिफिकली सांगिल्लें तुमी मुस्लीम समाजा कडेन वचात, वोटा खातीर वचनाकात म्हणून, नाजाल्यार मुस्लीम समाज आमकां वोट मारना ही जी धारणा थोड्या काँग्रेसवाल्यांनी नाजाल्यार आनी कोणें क्रिएट केल्या ती आमकां नेगेटीव करून काडपाक जाय म्हणून आनी तांकां बरोबर घेवन आमी वचपा जाय म्हणून. तांच्या मनान कितें सपोज डावट आसत जाल्यार कितेंय आसत जाल्यार ते आमी क्लियर करया. पूण म्हाका दिसता आज मुस्लीम समाज खुबशे लोक भारतीय जनता पार्टी फाटल्यान उबे रावल्या. लास्ट इलेक्शनाक न्ही हाजेय पयलीं रावल्या. लास्ट इलेक्शनाक तर ते सामके मोठ्या प्रमाणार आशिल्ले. हांव परत एकदां तांचें अभिनंदन करता आनी सगळ्यांक आश्वास्त करता की भारतीय जनता पार्टीचो सरकार सेंट्राक आसूं स्टेटाक आसूं सगळ्यांक फुडें घेवन वचपाचें आमचें जें कार्य आसा तें चालूच उरतलें. आमच्या मदीं हज कमिटीचो मेंबर जाल्लो हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा भारतीय जनता पार्टीचे तशेंच वास्कोच्या आमदाराचे. फाटली कितलींच एक वर्सां हांगा आमचो हज कमिटी जाता पूण वास्को मतदारसंघाचो कोणूच आमचो मेंबर हो आसतना हो फर्स्ट टायम आमचो समीर जाल्लो आसा. ताका लागून हांव पार्टीचे आनी स्पेशली आमच्या आमदाराचे देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमकां खबर आसा वास्कोन आमी जेन्ना आज मंडळ अध्यक्ष आनी आतां पॉलिटिकल आसल्या कारण हांव तुका सांगूंक सोदता की आमी सदांच मुस्लिमां कडेन वोटिंग लागून वयता पूण इन रिटर्न आमकां कितें तरी मेळपाक जाय. आमच्या मतदारसंघान जे मुस्लीम भाव आसा ते जवळ जवळ 7 ते 8 हजारा प्लस वोटिंग आसा आनी आमी तांकां कितें तरी करपाक जाय. जशें आतां आमकां आमच्या मायनॉरिटी अध्यक्षान वायदन म्हटलें की आमी सगळ्यांनी मेळून दाजी साहेबाक इलेक्ट करून हाडलो. खरोखरच आमकां मायनॉरिटी वोटिंगाचेर आमी विनींग जाल्लेले आसा आनी तेणी आमकां इलेक्ट केल्या उपरांत तेणी फर्स्ट जे आमकां म्हणजे फळ दिलें इन रिटर्न आमकां जे इलेक्ट केल्या उपरांत रिटर्न दिले म्हणजे समीराक म्हणून आमकां काडल्या. ज्या कारणान जो समीर हा पळय डावन टू अर्थ मनीस आसा इतलो सामको कूल मायंडेड आसा आनी एग्रेसीव सुद्दां ना. तो म्हाका दिसता रायट मनशांक जे आयच्या हज कमिटीक हजाक जेवा जेंकां पिलग्रिमेज आमकां वचपाक सोदता आनी तांकां एफर्ट जायना तांकां तो हेल्प करतो हें म्हाका पूर्ण खात्री आसा. वास्को मतदारसंघान अशे खुबशे गरीब लोक आसा जे कांट एफोर्ड तेन्ना ह्या कमिटी थ्रू समज गेले ते जाल्यार कितें तांकां गव्हर्मेंट तांकां बेनिफिट्स गावता. की आमचो समीर पलेदार आनी अय्याज शेख दाबोलीच्यान तेंचे नॉमिनेट जाल्ले आसा हज गोवा हज कमिटीचेर. आमचो उर्फान मुल्ला डायनेमीक आसा. हे सगळे आमच्या आमदार दाजी साळकर मोविन सरांनी हे सगळे केल्ले आसा. आमी एकूच दाखोवन दिता आमच्या मोदीजींचे म्हणप एक भारत श्रेष्ठ भारत. हेतून हिंदू मुस्लीम ख्रिश्चन आमी खंयच विभाजन करना. कशें म्हटलें सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास ह्याच मूळ मुद्द्याचेर आमी वयता. आयज आमकां बरें दिसता की समीर हांगाचे नॉमिनेट जाता. म्हाका दिसता मुरमगांव तालुक्यांतल्यान चडांत चड जे गरीब लोक आसा गरीब मुस्लीम भाव भयणी जे आसा तांकां हजाक वचपाक मेळना तांकां आमी सगळ्यांनी मदत करपाक जाय. तेंचें नॉमिनेशन पयलीं वचूंक जाय आनी तेंच्यांनी हजाक वचून आमच्या गोंया खातीर आमच्या देशा खातीर थंय प्रार्थना करूंक जाय. समीर भाई को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा. समीर भाई जो है एक दोस्त नहीं भाई के जैसा है हमारा. और दाजी भाई ने जो रिक्वेस्ट डाली थी हमने समीर भाई को नॉमिनेट करने के लिए, दाजी भाई ने अपना वादा पूरा किया है. इसके लिए बहुत खुश हैं हम लोग. और समीर भाई से इतना रिक्वेस्ट करूँगा कि हज कमेटी को एक नया यंग डायनेमिक चेयरमैन मिला है उर्फान मुल्ला और उसकी टीम भी एक यंग डायनेमिक की टीम बनाई उसने. सदानंद सेठ सर के सपोर्ट CM सर के सपोर्ट से ये बहुत कुछ कर सकते हैं हज कमेटी के लिए और इसके आगे बहुत कुछ करेंगे भी ये लोग मिलकर. और एक रिक्वेस्ट है कि ये नई कमेटी CM सर और सदानंद सेठ सर से रिक्वेस्ट करके गोवा में जल्द से जल्द एक हज हाउस बनाए
दाजी सरान आमकां एक चान्स दिला. इलेक्शना पयलीं आमकां एक मायनॉरिटी मेंबर जाय आसलो, मायनॉरिटी प्रेसिडेंट जाय आसलो. दाजी बाब, जयंत भाई, दीपक भाई सगळे मेळून एक चान्स दिलो. एक ग्रास लेवलार काम करपा मनीस हांव वाई शेख म्हणून नांव फुडें काडून दिलं तें. हे इलेक्शना पयलींची गजाल आनी एक चान्स दिला आनी आमी तेजे बरोबर सदां रावन काम करून ताका निवडून हाडून दिला. इलेक्शन जिखले उपरांत आमकां फर्स्ट एक चान्स पडला आतां मायनॉरिटीसून आमचो एक मनीस समीर भाई गेला हज कमिटीन. हे आमकां आनी बरी खुशी जाली कित्याक दाजीबाई बारा रावन एक पार्टी बारा रावन आमी काम करता, आमकां काम करपाक चान्स मेळटा. आनी दाजीबाईची आख्खी टीम भारतीय जनता पार्टीची आख्खी टीम आमकां बरोबर आहा. Thanks to Mr. Daji sir, because he's the only one person who has nominated my name to Hajj Committee, all Goa Hajj Committee this thing. So by my well wishes, Deepak Bab, Jain sir, and जितने भी लोग मेरे साथ जो रुके हैं, मैं all wishes, I'm thankful to you because आप लोगों ने मुझे इतनी सपोर्ट की है और आपकी तरफ से आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे मौका दिया है हाजियों को सर्व करने के लिए. मेरी पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम हज कमेटी के लिए बेटर से बेटर, जिसने की सख्त ज़रूरत है, जिसके लिए बहुत गरीब है और जिसके हिसाब से एक स्कॉलरशिप का जो मौका दिया गया है उस चीज़ को हम लोग पूरा करने की पूरी कोशिश करें.